गोंय पोस्ट खात्यान पोस्टल आठवड्या निमतान गोंयांत कार्यावळी आयोजीत केल्या। ह्या निमतान 50 फ्रेमींचें प्रदर्शन जातलें। 17 आनी 18 ऑक्टोबराक आयुष फेस्टिवल ऑफ स्टॅम्प्स जावपाचें आसा। नॅचरोपॅथीचो प्रचार करपाच्या उद्देशान ह्यो कार्यावळी आयोजीत केल्या। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। During the National Postal Week, we are celebrating today as the Philately Day. That is to create awareness among people and the young generation about the hobby of philately. So the entire day we will have an exhibition of 50 frames on different themes. So the entire day the exhibition will remain. That is, and we have invited schools so that the children will be aware of this hobby. And after this, on 17th and 18th, at the same venue, we are having a bigger event, that is Ayush Festival of Stamps, on which we will be also, along with philately, we will also be promoting naturopathy and Ayush-related themes, which will be held on 17th and 18th. Yeah, I think you can have a more authoritative thing from the philatelists themselves. So you'll have the first stamp onwards, you have a variety of themes. So it would be better to get it from the philatelists who have collected it. आज हांवें हांगा हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट स्टॅम्प एक्झिबीट केला। जातूंत सगळें दाखयलां की पोस्टल स्टॅम्प येवपाचें कारण कशें आसा। हो जावन आसा जगाचो फर्स्ट स्टॅम्प जो ग्रेट ब्रिटनान इश्यू केल्लो इन 1840 1840 जी हिस्ट्री आशिल्ली ती ऑर्गनायज नाशिल्ली। तांचें ऑर्गनायजेशन ह्या भशेन सगळें चालू जाल्लें आसा। हें अशें कॅन्सलेशन्स आसतालीं तांची फर्स्ट कॅन्सलेशन्स। हें कवर जावन आसा 1764 अशें हांगची सुरवात जाल्ली तांची। आनी पोस्टल रेट्स एक सारकी नासताली। सो तांणी ऑर्गनायज जशें करपाक ह्या मनशाचे सर रोलंड हिल हांचे आस्पाव आसा। ह्या मनशान सगळी पोस्टल सिस्टम ऑर्गनायज केली, जाका लागून आज जी आमी पोस्टल सिस्टम यूज करता ती सगळी हाका लागून आसा। कलेक्ट करपा म्हणल्यार हें जस्ट हांवें हालीं स्टार्ट केल्लें आसा। ल्हान आसतना म्हाका एक 8-10 वर्सां आसतना स्टॅम्प्स मेळटाले, जस्ट ते कलेक्ट करतालो शेजाऱ्या सांगून जावं फ्रेंडां सांगून कोणाकय सांगून अशें। सो हें आतां रिसंटली आमचे गोवा फिलॅटलीक अँड न्युमिस्मॅटीक सोसायटी ह्या क्लबा लागून जे सिनियर मेंबर आसा तांणी आमकां हेल्प केल्लो आसा। सो तांचे जोड पालवान आमी सगळें कलेक्शन करपाक आमकां बऱ्या पडटा अशें।